आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुझे उतर आशेवन आयकून जिवीत आमचे सारके बदलूं एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता आमचे जिवीत तुका भेटोवन सगळ्या मनशाक सोडवून सोडच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुझ्या जेवणात वांटो घेवन तुझ्या जिवान वाडोवन मेच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज आमचे पात्रोणाचे परबे दिसाक आनी ह्या परबेच्या मिसाक तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार आनी खेरीत भाशेन आमचो माई मोगाचो येवकार आमचो फादर आलेश मिनेझीस तो फादर रेतोर रायतूरचे सेमिनारींतलो जंय आमचे भुरगे वो आमचे तरणाटे यादनीक जावपाची आपली आकारणी करतात जंय आमी शिकल्या तर फादर आलेश मिनेझीस आयज तुका आमचे मदें आमचे बरोबर ही मिसाची भेट भेटूंक आनी देवाचें उतर आमकां परगटूंक माई मोगाचो येवकार तशेंच आमचे मोगाचे पालोटी फादर्स आयज आमचे बरोबर ही मिसाचे भेटेन भाग घेतात तांकांय आमचो माई मोगाचो येवकार आनी तुमकांय सगल्यांक आयज ही परब आमची फिरगोजेची आमी मनयता तेन्ना आमच्या आख्खे फिरगोजेचेर आमी आशिर्वाद मागुया सगळी आमची मागणी एकामेका पासत करीत भाशेन आमी एकचारान सहभागिलीपणान देवा मुखार दवरुया आयज क्रिस्पिनो फारिया आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेय पासत मागुया आनी आयची मांडाबोड करता सान पावलुची समुदाय वालीस सायड सान जुजे वाजाची समुदाय डॉमिनोस सायड आनी लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD ह्याय कुटुंबांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावन ही मिसाची सुरवात करता आसतना आमची मागणी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो ह्या वर्सा मार्साच्या म्हयन्यांत बागिवोंत फ्रांसीस शावेर बागिवोंत म्हूण पाचारल्यार 400 शेकडे बोल्लेत ही खुशालकाय संभरुंबूंक केरीत भाशेन पाप सायबाचे प्रतिनिधीन बोमानेस आस बिस्प लिओपोल्दो गेल्ली इंडियेचो आपोस्तोलीक न्यूसो ह्या परबेक हाजीर जाला आमी आभारी आनी देवाक दिनवाशी पाप सायबाक आनी ताचे प्रतिनिधी पासत
भगिवोन फ्रांसिस्क शावेर जेजूच्या पावलांनी चलो देखून ताच्या पुनर्जिवनपणान ताका वांटो मेळ्ळो आनी असो तो गोंयचो साहेब जावंक पावलो. आयज ताच्या परब्या समयार आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें जावंक ताचे विनंतीन मागुया. जेजूच्या मिसावांत आमी एकचार आनी सौभागिलेपणान खांद मारुया. धर्माची, राजकारण्याची, जातीची, गांवांची दुस्मानकाय आनी वेगळोचारपण पयसावून एकचाराची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या भवनान भयणो, आमचे भयणीन कांय कल्पना आयचे परबे समयार भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमकां फावो केल्यांत. इन चिंतना काळजां मनान बाळगून भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन जेजूची नीज पाटलावदारां जावून जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी चुकल्या देखून त्याच देवाचे बोगसोणे मागून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां पाव पडिनो म्हजो गम्या विचारून सांगता, मनात चिंतून तोंडाक विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसोवपाक येवन स्वतांच आंकवार मारीन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
Christa que clothes tu hovi, Sorki moi mateva, eklos tu Ishwar, eklos tu por Sorki moi mateva, Amen, Amen, Amen. Pratuia. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेसूची ओळख दिवंक बाग्योन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बोवाळ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगूं हे आमी मागता आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करदेवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकळो हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणून नाका हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग तांकां भियोय नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसा उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां देवाचें उतर हें देवाचे जबाब गायन करून जातलो सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात सोमेस लोकांनो देवाक वाखानात सर्वय परजानो यावेक नावाडत सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात ओ चोल मोगाची ताची तिरकुशी तोयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात
बागयोंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, असली व्हडटी पदवी देवासून येता आनी आमचे तान उपजो ना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी ओततांव. सगल्या जिन्सांच्या कश्टांचो भार आमी सोंसतांव, पूण चेंपोन पडना. आमी गोंदोलाक सांपडटांव, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगतांव, पूण ओसाद पडना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरतांव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवीत आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मरण आमचे सोवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सोवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलेलें आसा ते प्रमाणें भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानतांव देखून आमी उलयतांव. आनी जाणें सोमया जेजूक पुनर्जिवंत केला, तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सोगलें तुमचे बऱ्याक हे परी कुरपा वाडोन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मोदें दिनवासनी वाडो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव बरो गवली, हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात म्हणटा सुमी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुझे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दुनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लाणग्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोतराय धरात. बोक्षें वो बुती वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरान तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता.
म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले कारवी करतलो. जेसून आपल्या भौशीक जिवितांत सगळ्यांक आमंत्रण दिलें आपलाचो पाटलाव करूंक, पूण थोड्यांक विचून काडले आपणाचे प्रतिनिधी जावंक. प्रितीच्या बाबरान भयणो, तांतलो एक प्रतिनिधी जाची परब आयज आमी समोरुमताव, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर. आनी हे परबे समयार 2024 वर्साक बिस्पाची परिशद जावची आसा. आनीक अंदूचो गौणीक विशय जो आमच्या बिस्म साहेबान आमकां दिल्लो आसा, हे मनांत धरून आयच्या दिसाक आमी विशय गुंतून हाडला. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलुया. एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव जियोवया. सबार पावटी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत वाचलां, आयकलां, आनी हे पासत परतून तें हांव तुमकां सांगूंक सोदिना. पूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतले ह्या विशयाक लागतात तसले 3 गूण ताचेर हांव याद करूंक सोदतां. पयले सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर एकचाराचो मनीस. दुसरे सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर सहभागिलीपणान वावुरतलो मनीस. आनी तिसरे सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जिवितांतल्यान जेसूक गवाय दितलो मनीस. प्रितीच्या बाबरान भयणो, पयले सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर एकचाराचो मनीस. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां भाग्यवंत पावलू कोरिंथकारांक एक चीट बरयता. आनी कित्याक बरयता गाय? कित्याक तांचे मदीं फुट्यो पडलेल्यो, तांचे मदीं दुस्मानकाय उप्रासलेल्यो, तांचे मदीं वेगळोचार आसलेलो. आनी हाकाच लागून भावार्थाचो एकचार क्रिस्तांवां मदीं कितलो गरजेचो तो भाग्यवंत पावलू तांकां बरोवन जेजून तांकां विचून काडल्यात, जेजून तांकां एकठायल्यात म्हूण सांगूंक सोदता. फ्रांसीस शावेर एक क्रिस्तांव आशिल्लो, पूण क्रिस्तांवपण जियेनाशिल्लो. क्रिस्तांवपण पाळटालो, नांवाचो क्रिस्तांव जावन आशिल्लो. संवसाराची वडवीक तो आशेतालो आनी जोडूंक सोदतालो. व्हडलो शिक्षक आनी पवित्र सभेन लेगीत एक व्हडलो मनीस जावंक तो सोदतालो. पूण जेजूची उतरां इनास्त लोयोला हाच्या तोंडांतल्यान ताच्या कानार सादतात. भायर आयता, कान बेरे कोत्ता, परतून परतून इनास्त लोयोला ताच्या कानार सादयता. कित्याक उपकारोत मनशा, जोडलोय जाल्यार सगळो संवसार आनी बाळलोय जाल्यार तुजो आत्मो. फ्रांसीस आपल्याच्या जिविताची बदलणी करता, सगळे संवसारी सांडून दिता, जेजूच्या एकवटान पडटा, जेजूच्या मोगान पडटा, सगळे सांडून दिता आनी मनशांक जेजूशी हाडूंक वावुरता. भावनान भयणो, आमी सगळीं भावार्थी, आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां, सगळीं आमी पवित्र सभेची वांगडी. आनी जे कितें आमकां एकठांय दवरता तें जावन आसा आमचो क्रिस्ती भावार्थ. भावनान भयणो, गरज आसा आमी जरूय आमचो भावार्थ खासगी उचारताव. आमी म्हणिनाव ओय आमी सोत मानताव, ना, आमी म्हणटाव ओय हांव सोत मानता. पूण आमी हो भावार्थ एक एकलो जियेनाव.
Christian faith is not an individualistic faith. Christian faith is a communitarian faith. Christi बावार जावन आसा अस्मितायेनूच समुदायिक. बाराबोर आमच्यांनी जिवंक जायना क्रिस्तांवपण ना. एकल्याच्यान क्रिस्तांवपण जिवंक जायना. ह्याच खातीर प्रितीच्या बाबरान भयणो आयज भोव करून ह्या काळार भोव करून गरज आसा आमी क्रिस्तांवांनी एकवटाची मनशां जावंक. कित्याक गोट्टा जायते फावटी गोरचो बेदी बायलो चोर. गोरचो बेदी बायलो चोर म्हणजे दुसरे आमच्या काबार करचे नात. दुसरे आमकां वायट करचे नात. आमीच जातलेत वायट इगोशी भितरल्यानूच आमकांच काबार करूंक. ह्या पासत आमचे मदें तर एकवट ना. ओ भावार्थाचो एकवट ना. प्रितीच्या बाबरान भयणो क्रिस्तांवपणाक फुडार ना. क्रिस्तांवपणाक फुडार ना. म्हाका एक काणी चौगड आसता. एका रानांत खूंय 4 जाण खडेकांत बैल आशिल्लेत. बाराबोर चोरतालेत. बाराबोर न्हिदतालेत. एक शिव खूंय तांकां खावूंक सोदतालो. पूण ते एकठांय रावून कशेच शिवांक मेळोनात. शिव तांच्या आंगार येता तेन्ना चोगोय लागतात ताचे फाटीक आनी शिवांक धांडायतात. शिव इतलो तांच्या मांसाक रुचेल्लो कशे भाशेन ताका खावंक सोदतालो. कोल्याची बूद घेता. कोल्याची बूद घेता. पूण कोलो ताका सांगता हांव तुका हे चोगूय जाण दिता पूण मांस खावपाक हांवूय आसपा जायो. म्हाकाय मांस मेळूंक जाय. शिव म्हणटा बरें. पयलो वयता पयला बैलाशी आनी बैलाक सांगता आरे जाणटू तुका फकत ते 3 जाण आहाय ते सुकलो तोंड दिताय. आपण बरें खाताय आनी तिगो एकठांय तूं शोबरो कोताय. ओ पयलो बैल रागार जाता. एश कोताय. तेंचे बारबो वचपा बंद जाता. तेंचे बारबो वचपा बंद जाता. तांकां उलयना. तांकां झगडू लागता. हे भाशेन चोगांयचे मदें कोलो फुटी घालता. आतां जालें कितें. शिवान पयल्याक धरलो आनी मारलो. दुसरे म्हणटा मौन दी ताका. तो आमची खबर कोतालो. तो आमकां आमचे वायट चिंतालो. आनी शिव चोगूय जाणांक काबार करता. भितरलो बेदी बायलो चोर. प्रितीच्या बाबरान भयणो ही गत आमची भारतांत आनी गोंयांत जावची आसा. सुरू जाला. कुड्डे जायनाकात. कुड्डे जायनाकात. डेव्हलपमेंट हे फकत हे आयकूं येता. म्हजी लायसन्स मेळ्ळ्यार पुरो. म्हज्या चेड्याक चेडवाक सर्वीस मेळ्ळ्यार पुरो. म्हजो धंदो बरो जाल्यार पुरो. प्रितीच्या बाबरान भयणो फ्रांसीस शावेरान तर अशें केल्लें जाल्यार आयज तो व्हडलो मिशनार आनी व्हडलो भाग्योंत जाची 400 वर्सां अंदूच्या वर्साक आमी समरुमतांव करूंक पावची नासली. दुसरे सुवातेर भाग्योन फ्रांसीस सहभागिलीपणान जियेलो. हाचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू देवाचो पूत 3 वर्सां ताणें आपलो सोडवणीचो वावर केलो. मिलाग्री करतालो. बोडायेन प्रवचन करतालो. ताच्यान सगळ्यांची सोडवण करूंक जाताली एकाच उतरांक. पूण ना. दुसऱ्यांक आपल्या शिसांक आपल्या बराबर वावरूंक सहभागिली करता. He seeks the collaboration of his apostles and disciples. आणि ह्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां
ब्यास्तर जाणांक धाडटा, आपूण वेच्या आदी तांकां धाडटा, तांकां आपल्या वावरांतले बागेली करता. प्रितीच्या बाबरेन भयणो, फ्रांसीस शावियर जेजूच्या वावरांत बागेली जालो. जेन्ना गोंयांत तो आयलो, ताची संस्कृताय दुसरी. गोंयची संस्कृताय, भारताची संस्कृताय, उदेंतेची संस्कृताय आपणावंक तो वावुरलो. पोडायेन आनी पदवेन तो आयलो, पूण एक दुर्बळ कसो तो जियेलो. भाशा शिकलो आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन तो दोतोन शिकोवंक लागलो. सहभागिलीपणान ताणें जेजूचो वावर केलो. प्रितीच्या बाबरेन भयणो, आमी सगळी पवित्र सभेची जेजूची बागेली, सहभागेली. वी आर कोलॅबोरेटर्स इन द वर्क ऑफ जीसस. आनी ह्याच खातीर कोणाच्यान म्हणूंक जायना म्हाका कित्याक पडला, इट्स नॉट माय बिझनेस. पादिगार झगडटा, झगडू दी तेका, तें काम ना, बेकार आहा, बेकार आहा. म्हाका कित्याक पडला, मुगे धंदो आहा, मुगे फामिली आहा, तेजे बरोबर थोडीशी बागाक झगडटात, बेकार आहाय. पादिगारागे चामचा, म्हाका कित्याक पडला. प्रितीच्या बाबरान भयणो, ह्याच खातीर जायतीं जाणां आमी रोखडीच विचारतात, त्या मोर्चा गेले जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें, ते प्रोटेस्ट मार जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें. म्हाका 2 वातींचो उगडास येता. एक खूंय मेणकार आशिल्लो, बऱ्यो बऱ्यो खूंय वातयो कोत्तालो, खांतोयतालो आनी विकतालो. एक दीस खूंय ताणें 2 बऱ्योश्यो वाती केली आनी आपले शोकेसींत विकूंक दवरल्यो. पयली वात खूंय दुसरे वातीक सांगता, जाणा तूं, आमच्या दुनियान आमकां कितल्यो बऱ्यो खांतोयल्यात, नेटोयल्यात. कोणी जाल्यार येतलो, विकत्यो घेतलो आनी व्हरून आपल्या ऑथॉरिटीचेर दवरतलो आनी तो म्हाका पेटयतलो. हांव बरी जोडटली आनी हांव ताका मागणें करूंक आदार दितली, हांव उजवाड दितली. आनी ती दुसरी वात तापून ताका सांगता, आरे पिश्या, कितें उलयता, खबर ना तुका, तूं जोडूत जोडूत काबा तो म्हणू. हांव जाल्यार म्हाका पेटयले जाल्यार पालतलो, पेटयले जाल्यार पालतलो, केंसोच जोडून दिवपा ना. कोण आयलो खूंय, 2 वाती विकत्यो घेतल्यो, व्हरून ऑथॉरिटीचेर दवरल्यो. आख्खी फामील सांजेच्या वेळार मागणें करूंक एकठांय जाली. पयली वात पेटयली, बरी जोडूंक लागली. दुसरी वात पेटोवंक गेलो, पेटवता पालवता. दुसरे फावटी पेटयली, पेटवली पालवली. अशें करून करून कशीच पेटोना. रागान काडटा, जोनेलांतल्यान भायर मारता. दुसऱ्या दिसा वत आयले, कोडून गेली, मातयेंत काबार जाली. ही पयली वात सुमार म्हयनोभर जोडत जोडत त्या गोराब्याक कुशालकाय दीत दीत गेली. प्रितीच्या बाबरेन भयणो, कितें म्हाका मेळ्ळें? दुसऱ्यांची कुशालकाय, दुसऱ्यांची कुशालकाय. ह्याच खातीर आमकां जेजून आपयला. जेजूक कितें मेळ्ळें? कुरीस. फ्रांसीस शेवेराक कितें मेळ्ळें? एकवटो मरण. क्रिस्तांवांचें जिवीत सहभागिलीपणाचें जाल्यार आमच्यांनी विचारूंक जायना म्हाका कितें मेळटलें. तिसरे स्वातीर बागेवन फ्रांसीस शेवेर जेजूक जिवितांतल्यान गोवायकी दितलो मनीस. बाबरेन भयणो, आजच्या पयल्या वाचपान जेरेमियासाच्या आपोवण्याची खबर आमकां मेळ्ळ्या. देव जेरेमियासाक आपयता, वच म्हणटा, उलय, हांव तुज्या सांगात आसा, भियेनाका. आनी जेरेमियास आपूण भुरगो म्हणटा, तरी पर्यंत देवाचे कुशेक तो राजी जाता. फ्रांसीस शेवेर सगळे सोडून गोंयांत आयलो.
आनी गोंयांत जावन उदेंतेक साबार वाठारांनी आपल्या जिवितांतल्यान ताणें जेसूक परगटलो. ताजे जिवितूच जाले एक जेसूक गोवायकी. प्रितीच्या बाबरान भयणो, दौर एक क्रिस्तांव जावन आसा जेसूचो मिस्योनार. आदी आमी म्हणटाले आफ्रिकेक, अमेरिकेक आनी खेड्या भितरल्या गांवांनी मिस्योनार वेतात म्हूण, अजून वेतात. पूण आमचो पाप साहेब आमकां उगडास करता, दौर एक क्रिस्तांव जावन आसा मिस्योनार. वी आर ऑल मिशनरी डिसायपल्स ऑफ जीसस क्रायस्ट. आनी ह्याच खातीर हांव जायते फावटी म्हणटा आनी आयज नव्यान म्हणटा, there are too many practicing Catholics, but very few living Catholics. क्रिस्तांवपण पाळटले जायते आसात, पूण क्रिस्तांवपण जियेतले भोव थोडे. आमचे जिवीत जेसूक गोवायकी दिता गाय जाल्यार दुसऱ्या धर्माचो लोक क्रिस्तांव कित्याक जायना? दुसऱ्या धर्माचो लोक जेसूचो पाटलाव कित्याक करिना? गोंयांत 400 वर्सां पुर्तुगेज रावले. 1961 वर्साक ते गेले तेन्ना गोंयांत फकत 47% गोंयांत क्रिस्तांव आशिल्ले. नाका जाल्ले सोडून गेले आमकां, नाका जाल्ले शिकोवन गेले आमकां. आयज गोंयांत according to the government statistics क्रिस्तांव जावन आसात 25.10%. 25.10%. पूण खरें म्हणल्यार अनऑफिशियल सोर्सेस फकत 21% गोंयांत क्रिस्तांव आसात. वी आर अ मायनॉरिटी ऑफ मायनॉरिटीज. गोंय क्रिस्तांवांचें न्हय, केन्नाच जावंक ना. पुर्तुगेज आसतो देखून, फ्रांसीस शावेर आसतो मातशें जाल्ले. आयज आमी फकत 121 जाणां क्रिस्तांवां, आनी आमकां एक सान्नी मारून भायर मारपाक वगत ना. जर आमी आमचे क्रिस्तांवपणाचो अस्मिताय सांबाळून ती आमी दुसऱ्यांक दाखयनात जाल्यार. कोणेकूय महात्मा गांधी लागीं विचारले, बापूजी तूं क्रिस्तांव कित्याक जायनाय? तूं बायबल वाचताय, तूं बागयां पाळटाय, जीसस इज युअर मॉडेल. आनी ताणें सांगलें खंय, आय लव युअर क्रायस्ट, but you Christians do not follow him. I love your Christ, but you Christians do not follow him, and therefore I don't want to become a Christian. बाबरान भयणो, सोत आसा गाय, दुबावच ना. तो चोत्ता, हांवूय चोत्ता. तो नागोयता, हांवूय नागोयता. तो भ्रश्टाचार करता, हांवूय करता. तो क्रीम आदारता, हांवूय क्रीम आदारता. तो लोच दिता, हांवूय लोच दिता. म्हजी आनी दुसऱ्या मदें कसली अंतर आसा गाय? दुसरी पळयोवन म्हणटात, पयल्या क्रिस्तांवांक पळयोवन म्हणटाली, सी हाव दे लिव. आतां आमकां पळयोवन म्हणटात, आवय तो क्रिस्तांव, खबर नासली, दिसना क्रिस्तांव म्हूण. दिसना क्रिस्तांव म्हूण कोण सांगतालो ते भाशेन म्हाका? एक हिंदू काजार जावंक सोदूंक लागलो, क्रिस्तांव काडून म्हाका म्हणूंक लागलो, हांव क्रिस्तांव जाता फादर. हांवें म्हणलें कितें जाता? हांव क्रिस्तांव भाशेन जियेता. हांव दुकरा मांस खाता, हांव विस्की पिता, हांव डान्साक वयता, आनी केन्नाय ओखले बार मिसा वयता. हें आमगे क्रिस्तांवपण, हें आमगे क्रिस्तांवपण. हिंदू लोक आमगे क्रिस्तांवपण हे भाशे पळयतात. आनी ह्याच खातीर सोंपयतना ही काणी सांगून सोंपयता. प्रितीच्या बाबरान भयणो, एका गांवांत खंय साबार वर्सां फाटीं एका पाद बिगाराक नोमी आरलो.
पयल्या आयताराकूय ताणें बरोसो सेरमांव केलो ऑन ऑनेस्टी ट्रूथ स्वताचेर. दुसऱ्या दिसाकूय आपल्या खेडेगांवांतान शारांत वचूंक बासीन भितर सरलो. कंडक्टर आयलो, कंडक्टरान तिकेट दिली, पादवीकारान पयशे दिले, कंडक्टरान मोड दिली. पयल्यार 4 आणे सुबेज आसात, 4 आणे. पादवीकार ते 4 आणे पत्ते दिवंक वेता म्हणल्यार कंडक्टर मुखार गेलो. पादवीकारान चिंतले देंवताना दितलो. मागीर पादवीकाराच्या मोतींत आयलें कित्याक दिवपा जाय? कितू जाणांगे हात मुकोण जावन 4 आणे चुकीन दिराय जातले आसली दिसना. आख्खे वाटेर पादवीकार आपणाचे भितर झगडटा, दिवचे ना दिवचे, दिवचे ना दिवचे. शेगी स्टॉपार आयलो म्हणटकूच देंवताना ते 4 आणे काडटा आनी कंडक्टराच्या हातान घालता आनी म्हणटा तुवें म्हाका 4 आणे सुबेज दिल्यात. कंडक्टर ताका विचारता तूं आमचे इगोर्जेन नवो फादर न्हय? आनी तो म्हणटा वय. तुवें काल फादर कितें सेरमां उडयलो? आय लायक्ड इट व्हेरी मच. फादीगार खुशाल जाता, थँक्यू म्हणटा आनी देंवपाक वेता. परतून हाडयता तेका आनी कंडक्टर सांगता फादर जाण तूं हांवें बोडयान दिल्ले ते तुका 4 आणे तुका टेस्ट करपाक. काल ती शर्मा सांगलो तो आयज तो पाल्ट जाल्या चोयपाक. पादीगाराक कडकड सुटलो. देंवत तेदो पादीगाराक आयकूं येयलें फादर हांव जायती वर्सां जालीं मिसा येवन आसलो. तूं येयलो म्हूण बेश्टो येयल्लो. हांव आतां सोद्दां आयताराचो मिसाक येतलो, सोद्दां आयताराचो मिसाक येतलो. पादीगार बाबडो बेगी बेगी देंवलो. कितें मेळटा तेका घट धरलो आनी आपणाचेच भितर चिंतूंक लागलो I would have lost a soul for 4 annas. 4 आण्यांक एक आत्मो इबाडटलो आशिल्लो. प्रिच्या भवनान भयणो विचारात तुझे आनी मुझे जिवीत कितल्या आत्म्यांक आमी दाणावनाय काय? आनी हांव म्हणटा कितें जालां कितें जालां? 4 आण्यांक गेलो जाल्यार कितें गेलें? कोण म्हणटा ते भाशेन सुत गेलें म्हणून. प्रितीच्या बाबरान भयणो आयज गरज आसा हीच आमकां क्रिस्तांवांक. फेस्तां आमी करतले, परबो आमी करतले, नोवेनां आमी करतले, तेर्स आमी करतले, रितीर आमी करतले, जायते आमी करतले, देवसां आमी करतले. जिवीत जिवीत आमची. आनी फ्रांसीस शावियर आमकां शिकयता एकठांय रावुया, एकठांय रावुया, बाराबोर वावरुया, सहभागिलीपणान वावरुया आनी आमचें जिवीत जावं दी जेसूक एक गोवायकी अशें जावं. उबी रावुया आनी आमचो बाबाट बरोबर उच्चारुया म्हणून सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरीताय सोलमलो, पोंस काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसोणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार थोडीशी आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या तरेच्या क्रिस्तांवांच्या एकचारा पासत वावरूंक आनी पाप साहेब सगळ्या क्रिस्तांवांची एकवटाची खुणा जावंक बापा लागीं मागुया.
आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या एकवटा पासत वावरूंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक राजकारणाक सहभागी करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमी सगळ्या क्रिस्तांवांनी आप आपल्या गांवच्या पादविगारांक आनी कोपेलावांक आपलो आदार सहकार दिवंक एकचारान फिरगोजे पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो वायट प्रचार करतात तांकां देवान आपले जाणवायेन भरून स्वताच्या मार्गान ते चलूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशी जेजूच्या पावलांनी आनी शिकोवन चलतेली मनशां आमकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, ही थोडीशी मागणी आनी आमच्या काळजांत आसलेले ओथरेक आनी आवडी आमी तुजे मुखार दवरता. जेजून आमकां आपोवणी दिल्ले आसा ते आमी सदांच सांबाळूंक, तातूंत वाडूंक आनी तातूंतल्यान आमी गोवायकी दिवूंक तूंच आमकां कृपा आनी बोड दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. गीत घेवया C37 पेज 44. C37 पेज 44. तुझ्या पोवीत दोऱ्या मुखार बापा एकूच उलो दोबो जेजुनी मोलमूर तुझो उद्या भितर लिपतात कोण्यो दोशी जेजू सवे सोगली ही बोलपाक ही भुरगी तुझी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे सादे आमी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे सादे आमी एका चोऱ्याक आसा सुवात रगो तुज्या मागोड्याचे मोगांचो सोऱ्या निघटा उदका तेमे दोशी जेजू रोगतान सोगली गोरी दूर भुरगी तुजी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे सादे आमी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे सादे आमी तुझ्या पोवीत दोऱ्या मुखार बापा एकूच उलो दोबो जेजुनी मोलमूर तुझो उद्या भितर लिपतात कोण्यो दोशी जेजू सवे सोगली कील बोलपाक की भुरगी तुजी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे सादे आमी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे सादे
म्हज्या बाबरेन भयणो आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयले आमच्या नाके पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन देवा सोर मनशांच्या तारुका आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुरोन जिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक बागोवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्वकाळेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावियर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समर्पूंक तुजी पवित्र सभेक तुवें फावो केलाय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Tuja wojbowan, utsorgi tuka soy soy, utsorgi tuka soy soy, utsorgi tuka soy soy, सर्वेस्पराचे navi. Unsorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good pohor gotuja. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुणान रगत शेवतल्या आमी सुमेशतां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळी आदनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजू वरवीं बापाची मोगाळ भुरगीं आमी जाल्यो. जेजू वरवीं एकामेकाची भाव भयणी आमी जाल्यो. जेजू वरवीं पवित्र सभेची वांगडी आमी जाल्यो. हेंच मनान धरून एकवटाच्या मनान सहभागिलीपणाच्या मनान जेजून शिकयल्ले मागणे बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताल्ले पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशनांत रेखता. तर आमकां उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोबिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. होच तो जेजू फ्रांसीस शावियरान ताचो पाटलाव केलो. आपलो जीव ताचे पासत करचिलो आनी ताका मनशां मदें गोवायकी दिली. ह्या ताच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेसू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची पोरबीं जेजू भाव सोमेस तांचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोर्टांत दितले
Jesu pości pawoja, korak mogę kamekaco, co sohabe, ela tumco, pelia tumi, kota title, korek sangka, makahabaule, korak mogę kamekaco, co sohabe, ela tumco, pelia tumi, kota title, korek sangka, makahabaule. पाहूया. प्रार्थूया. प्रिदीच्या बापा, बागेवन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलेलो जेसूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवून धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपसोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. रिचा भाव भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या सायबाची परब आख्खें गोंय आयज परब मनयता आनी खेरीत भाशेन आमकां हें बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या देव मंदिरान आमची फिरगोज बागेवन फ्रांसीस शावेराक भेटयल्ली. आमचे फिरगोजेन ही परब आमी मनोवंक जाल्यार खेरीत भाशेन तुमकां सगल्यांक आयज हांगासर हाजीर जाल्ल्या आमच्या याज्ञीक भावांच्या नांवान, म्हज्या पातकुराच्या नांवान, म्हज्या नांवान, आमच्या PPCच्या मॉडरेटराच्या आनी PPCच्या वांगड्यांचे, तशेंच फाब्रिका आनी आमचे पालोटी फादर्स, आमच्यो सिस्टर्स, तांच्या सगल्यांच्या नांवान तुमकां बागेवन फ्रांसीस शावेराचे परबेक हांव बरें आंवडेतां. हॅपी फिस्ट. आनी तुमच्या जण एकल्याच्या गोराब्यांचेर, आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्यांचेर बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन आयची मांडावळ सांबाळलेल्या समुदायांक आमचे दिनवास आनी शाबासकी. जायते जाणांक देव बरें करूं म्हणपाचें आसा. आयज थोड्यांक तुमची इल्लीशी तोखणाय करपाक इल्लोसो वेळ घेता. खेरीत आमी घडोवन हाडलेली ह्या नोवेनाची बरे भाशेन मांडावळ करूंक सगळे सॅक्टर लिडर्स तशेंच सॅक्टराच्या वांगड्यांनी जो सांगात दिला त्या पासत तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन ह्या नोवेनाची मांडावळ तुमी केली देखून. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी जायत्या भुरग्यांक ह्या वर्साक इगोर्जेन पळयल्यात.
भोव करून आमची एंजल्स जावपाक वो वेदी सेवकां जावपाक गायनां करपाक जायतीं भुरगीं मुखार सरल्यात. ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमची खेरीत भाशेन शाबासकी मुखार सरलीन देखून तांच्या आवय बापायक आमची शाबासकी, कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांक इगोर्जेन धाडलीं देखून. कित्याक जायतो तेंप जालो आमी इगोर्जेच्या भायर उरलेलीं आसलीं आनी आतां आमी परतून कॉमेस करता तेन्ना आवय बापायनी ह्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक धाडलीं देखून तुमकां पयलीं सुवातेर शाबासकी. आनी त्याच बरोबर ह्या आमचे एंजल्स आसले, आंज बोडवे आसले, तांकां गायनां करूंक तशेंच ही मांडावळ सांबाळूंक तांचे बरे भाशेन तयारी केल्ल्यांक आमचे खेरीत दिनवास, खेरीत शाबासकी आमी दिवंक सोदता आयज आना स्मृती पायज तरणाटे आमचे. आनीक बरो भार घेवन ह्या भुरग्यांक तशेंच तरणाट्यांक जावं सद्दां नोवेनाच्या दिसांनी सगल्या भुरग्यांनी ह्या तरणाट्यांनी ह्या वर्साक आमची नोवेनां जावं गावपाचें आनीक आंज बडव्यांचें बरे भाशेन मांडावळ सांबाळल्या देखून आनाक आनी त्याच बरोबर ताका सांगात दिल्ल्या सगल्या आमच्या भुरग्यांक नांवां घेनासतना आमचे म्युजिशन्स तशेंच गावपी तांकां सगल्यांक आमची शाबासकी. आनी हेच भाशेन तुमची फिरगोज तुमी मुखार व्हरपाक जाय, तुमची जबाबदारी तुमी घेवपाक जाय. आवय बापायनी आपल्या दुसरीं भुरगीं जीं आजून पासून येवंक ना इगोर्जेन तांकां सगल्यांक ह्या भुरग्यां भाशेन सगल्यांक मुखार काडची म्हूण आमचे आवंडे. आयची परब करता आसतना साफाय करपाक तुमच्या मदल्या थोड्यांनी मुखार सरून आदार केला. ही साफाय करूंक जितलीं जाणां मुखार सरलीं तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी बागून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तुमचेर सुबेज आशिर्वाद पडूं. कित्याक जेन्ना आमी नितळसाण सांबाळटा तेन्ना देवाक बजूंक आमकां आनिकूय बरें आनी आमची भलायकी बरी उरता. ह्या पासत ती नितळसाण सांबाळूंक मुखार सरलीं तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी बरे भाशेन पुरसांव काडटल्या आनी जशें आयज आमी सेरमावांत आयकलां 400 वर्सां भाग्योंत जाल्यार फ्रांसीस शावेराक जाले. मार्च 1622 ह्या वर्साक ताका भाग्योन म्हूण पाचारलेलो. आतां ह्या वर्साक जेन्ना 400 वर्सां भरलेलीं आसात हे पावटीक आमचें पुरसांव मातशें लांब जातलें. आमी भायर सकयल देंवन मेन रोडाचेर तावन वयर चडटले. आनी तुमी आयज ह्या परबेच्या मिसाक सगलीं आयलीं देखून तुमकां शाबासकी. हरशीं आमी परबेच्या मिसाक येवपाक सोदिना, पयल्या मिसाक येवन धांवता, पूण आयज परबेच्या मिसाक चड लोक जाला आनी पयल्या मिसाक थोडो लोक जालो. शाबासकी तुमकां. आनी सगलीं तुमी आतां ह्या पुरसांवांतूय वांटो घेतली आनी निमणो आशिर्वाद घेवं पासून आसतली म्हूण हांव रावतां. बरे भाशेन आयज पालकी केल्ली आसा, तातूंत सांत फ्रांसीस शावेराची माज आसतली. हें बरे भाशेन डेकोरेशन करपाक जाणी भार घेतला. खेरीत भाशेन रोजिता आनी सिंथिया हांकां आमचे दिनवास. आमचे फिरगोजेची आयज बरे भाशेन फुलां घालून डेकोरेशन करपाक तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी ही मांडावळ करपाक फिलू, ग्रेसी, क्लारा ही मुखार सरलेलीं तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळे आमचे सॅक्टर लिडर्स जे आसात नोवेनाच्या दिसांनी बरे भाशेन आमच्या एंजल्सांक ओ कॉयराच्या मेंबरांक तशेंच आमच्या वेदी सेवकांक आनी आमचे यादनीक जे प्रवचन करूंक आयिल्ले तांकां सगल्यांक बरे भाशेन स्नॅक्स बीन सगळें तयार केल्ल्या पासत तुमकांय आमचे दिनवास. आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस धांव करून ताणें सगळे आख्खे नोवेनाक जाय ती मांडावळ बरे भाशेन केली आनी हो भार घेतलो देखून ताकाय आमचे दिनवास. तशेंच आमचे फिरगोजीचे क्लार्क नेटी, तशेंच आमचो PPCचो मॉडरेटर फ्रांसीस नुनीस, ताका आमी शिकीत म्हणटा. आयज ताचो जल्माचो दीस, ताकाय आमी दिनवासता. देवाचो आशिर्वाद ताच्या जल्माच्या दिसाक ताचेरूय आमी मागता. तशेंच आमचे फाब्रिकाचे वांगडी खेरीत भाशेन आमचो ट्रेजरर सिसिलियो आनीक हेर आमचे फाब्रिकाचे वांगडी सगळीं मांडावळ करूंक तांणी हातभार घेतलो देखून तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. ही आमची सगळीं नोवेनाची मिसां तशेंच आयची परबेची मीस आमचें लायव्ह ट्रान्समिशन करपाक आमची ट्रान्समिशन टीम बो करून आमचो बाब नातानियल हे भार घेवन तांणी बरे भाशेन तें केलां. तशेंच ताका आदार करपाक जितले जाण मुखार सरल्यात तांकांय आमची शाबासकी. लायव्ह ट्रान्समिशन म्हणटात तेन्ना एक वस्त सांगपाक बरें दिसता, आमी आतां इगोर्जेन मिसां सुरू केल्लीं आसात देखून लायव्ह ट्रान्समिशन जें मीस जाता तें वॅलीड म्हणल्यार आमचें ऑब्लिगेशन फुलफील करपाक वॅलीड ना.
हाचे विशीं आमी पयलीं सांगलां. आयज नव्यान परतून फेस्ताच्या दिसाक सांगता, जें लायव्ह मीस जाता तें किरीत भाशेन आमी चालू दवरता, कित्याक जीं कोण बरीं नात तांकां एक सोयेक ह्या मिसान वांटो घेवपाक, देवाचें उतर आयकूंक, तशेंच ज्या कोणाक खरेंच मेळो ना इगोर्जेन मिसांक भाग घेवंक, भोव करून जीं कोण भायल्या देशांनी आसात तांचेय पासत आमी हें लायव्ह ट्रान्समिशन चालू दवरता. पूण आमच्या फिरगोजकारांक सगल्यांनी आतां इगोर्जेन येवंक आमी सुरू केलां. तर अशेंच करचें, लायव्ह ट्रान्समिशन जाता देखून घरा रावन मिसान भाग घेवचो न्हू, इगोर्जेन येवन आमी सगळीं भाग घेवया. तशेंच आमच्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक किरीत भाशेन आयज दिनवास. आमची कॉन्फ्रार आसा पूण जायते फावटी आमच्या कॉन्फ्रारीची भाव भयणां दिसती पडना. फेस्ताच्या दिसांनी, नोवेनाच्या दिसांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. आनीक ह्या नोवेनाक थोडीं जाणां तरी मुखार सरून तांणी भाग घेतला. आतां कॉन्फ्रारीचें फेस्त आसा तें आतां इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचें फेस्त जातलें, तातूंत बडी सगलीं आसतलीं. पूण ह्या फेस्ताकूय जितलीं जाणां कॉन्फ्रारीची वांगडी मुखार सरलीं, तुमकां आमच्या दिनवास आनी आयच्याय दिसाक, हे परबेच्या दिसाक तुमी उलो मारलो तो आयकून आयज हाजीर जाल्ल्यान देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी किरीत भाशेन आमकां देवाचें उतर परगटूंक ह्या वर्साक आमचे कापुचीन फादर्स एक दिसाक ते येवन आमकां देवाचें उतर परगटलां. हे आमचे कापुचीन फादर्स किरीत भाशेन तांचो वडील फादर वॉल्डायन हाका आनी तांच्या सगल्या वांगड्यांक जे आमकां ही मिसाची भेट दिवंक आनी देवाचें उतर परगटूंक आयले, तांकां आमचे दिनवास आनी तांच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. आयच्या दिसा फादर आलेश मेनेझीस, जो आमचो रायतूरचे सेमिनारीचो रेतोर, आयच्या दोनूय मिसान आमकां सगल्यांक देवाचें उतर परगटूंक आनी ही परबेची मिसाची भेट भेटूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक आमकां आयज हाजीर जालो देखून ताकाय आमचे दिनवास. आनीक सगळे ह्या वावराचेर भोव करून हे फुडाराचे आमकां जे यादनीक मेळटले ते ताच्या हातांतल्यान तांची आकारणी जाता. तर ही आकारणी बरे भाशेन करूंक देवाचें सगळें बळ आनी ताचे बराबर जितलेय जाण आमचे यादनीक भाव आनी हेर जीं कोण वावर करतात ह्या सेमिनारीन रायतूरचे, त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांचेर आनी यादनिकांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं आनी आमचे सेमिनारीस्ट थंय जे शिकतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हण आमी मागता. आयज आमचे बरोबर आमचे पालोटी फादर्स, फादर वेलंटायन, फादर अविनाश आनी फादर लॉरेन्स आसा. तेच बरोबर पयल्या मिसाक फादर बेनीस आमचे बरोबर आसलो. आनी आयज आमचे सेमिनारिस्ट पालोटी सेमिनारींतले तेय आयज आमचे बरोबर आसात. देखून आमी खुशाल जाता आनी तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तांचे आकारणेचेर मागता. आतां आमी सगळीं पुरसांवान वांटो घेतल्या बरे भाशेन बोनेरां बांदपाक किरीत भाशेन देवसा पिकेन आनी नाकेली समुदायान आमकां आदार केला. आनी तशेंच कालच्या दिसाक तुमकां उलो मारला तेन्ना जायतीं जाणां तुमचे मदलीं येवन हीं बोनेरां बांदूंक तुमी आदार दिलो देखून तुमकांय सगल्यांक आमचे दिनवास. आनीक ही परब आयज जाता तेन्ना आयज सांजेर तियात्र आसचो ना, पूण आमची दुसरी भेट रोखडीच सुरू जाता फाल्यांच्यान. तर 8 तारखेर आमचें इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचें फेस्त जाल्या उपरांत सांजेर तियात्र आसतलो. उल्हास तारी हाणें बरयल्लो. हाच्यो तिकेटी फाल्यांतावन विक्रेक आसतल्यो. त्यो तुमी सगल्यांनी घेवच्यो आनी हो तियात्रूय पळोवपाक तयार जावचें. फाल्यां आयतारा दिसाक 3 मिसां इगोर्जेन जातलीं. 6:30 वाजता पयलें मीस, 8 वाजताचें मीस जें आसा त्या मिसाचेर आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालतल्या. आनीक भुरग्यांचें मीस दोतोनीचें 9:30 वाजता जातलें. 5 तारखेर, 6 तारखेर आनी 7 तारखेर आमचो त्रिदूम जातलो. सांजेर 5:30 वाजता तेर्स आनी मीस आनी सेर्मांव आनी साल्व आमी बरे भाशेन ह्या 3 दिसांनी ह्या त्रिदुमान सगळीं वांटो घेवया. भोव करून कॉन्फ्रारीचे वांगडी आसा तांकां उलो मारता. तुमचो अग्मूस घालून तुमी सगल्यांनी ह्या 3 त्रिदुमान सगल्यांनी वांटो घेवचो. तशेंच आमची परब जातली 8 तारखेर. 2 मिसां जातलीं परबेच्या दिसाक. आयज जाल्यार तेच भाशेन 6:30 वाजता पयलें मीस आनी परबेचें मीस 8:30 वाजता. सगळीं आमी जाता ते भाशेन परबेच्या मिसान वांटो घेवंक तयार जावया.
तर आनीक एक पावटी भाव भयणीनो, ह्या आयच्या खुशालकायेच्या दिसाक तुमकां सगल्यांक बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद पडूं आनी सगल्यांची कडेन नांवां आयज घेवंक ना, पूण तुमी जितलोय वावर करता आमचे फिरगोजे पासत तुमचो सहकार दितात, त्या पासत तुमकां सगल्यांक आमी दिनवासता तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद मागता. आनी खेरीत तोखणायेचें उतर आमच्या पातकुराक फादर पिटर ताणें सगली मांडावळ बरे भाशेन सांबाळूंक, सगल्यो वस्तू ज्यो जाग्यार घालपाक जाय, खंय कितें आसपाक जाय, खंय कितें आसपाक नाका, हें सगलें बरे भाशेन सांबाळलां. आनीक ही मांडावळ, नोवेनाची मांडावळ तशींच हेर मांडावळ करूंक ताणें जो भार घेतला, त्या पासत ताचेरूय आमी सगळीं आशिर्वाद मागुया. आतां निमणो आशिर्वाद घेवया आनी सगळीं आमी पुरसांवान वांटो घेवया. प्रितच्या भवनेन भयणीनो, निमाणो आशिर्वाद दिवच्या आदी एकूच उतर, आनी तें म्हणल्यार तुमच्या पादविकारान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणलां, सगळ्यांक बरें आवडेलां. तुमच्या नांवान ताकाय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताच्या फुडारीपणा खाल ही गॉर्स बरे भाशेन फुडें वता, ही फिरगोज बरे भाशेन वाडटा, आनी ह्याच खातीर ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालचो. दुसरे सुवातेर फादरान सांगला ते भाशेन हांव रायतूरचे सिमिनारींत वावुरतां. रेतोर कसो हो वडील कसो एक उपकार मागतलो आशिल्लो, थोड्यांकूय सिमिनारींत धाडय, फुडाराक घोडी पाद्री आसपा नाय. सो तुमच्या गोराब्यांनी पाद्रीपणाक आपोवणी उत्पन्न करात. देव धाडटा आपोवणी, पूण ती विचून काडूंक, सोदून काडूंक आवय बापायचो आनी घरच्यांचो आदार जाय. तुमी म्हणलें जाल्यार नाका रे बाबा, असो नाका, तूं एकलो मरे मुगे मोगा पू, तूं नाक रे, तूं वच नाक रे, तो दुसरो हात एक वच जाल्यार वच दी, तो उपकार ना, कित्याक तूं घरकोतो आमगेली ना. ब्रिजच्या भवनेन भयणीनो, धाडय म्हणजे फोर्सान धाडनाकाय, पूण हेल्प देम टू डिसर्न देयर वोकेशन. आनी तिसरे सुवातेर सिमिनारीच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. फिरगोजेंतलीं कांय जाणां आमकां दुडवांचो आदार करतात, तांकां सोबे माजार तांची तोखणाय करून तांचेरूय आनी तुमचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francisco Xaviera, Bonacura, gratis amcia mogat, Lasalia, Besangol Saiba, Desargoicia, Sabalon Solaka, Copa tuja, Besangol Saiba, Desargoicia, Sabalon Solaka, Copa tuja, Beporva Corun, Samsaraci, Devaci Duve, Kilicavri, Ami somes mata sotushi, Otai milagri, Ami somes mata sotushi. Cortai bon milagri, milagri.
भोवभागी वोन फ्रांसीस शावेर आमचे पासोत विनोती कोर क्रिस्ताच्यो बासावण्यो प्रार्थुया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेसूची ओळख दिवंक भाग्योन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसां देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां आसूं आनी ताचेर बाबाड दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां सोतोस बोगू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आनी भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. भाव भयणीनो, आमी आतां भायर सरता आसतना बरे भशेन मांडावडीन भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे इमाजीचो उमो घेवंक मुखार सरुया. खरीत भाशेन ह्या पुरसावान तुमी बरे भशेन वांटो घेतलो देखून तुमकां सगल्यांक शाबासकी. आनी आमची वाट आख्खी निवळ करपाक आमकां आमच्या पंचायत मेंबरान आदार दिला. वॉर्ड नंबर 11चो रोमन वाज तेका खरीत भाशेन आनी आमचे चिकालेंचे पंचायतीक तशेंच राहुल हांणी जी वाट तयार करपाक भार घेतला तांकांय आमचे दिनवास.